राजा भूषण मुज्यो 2 धुवो आसात दोगांय काजाराच्यो जाल्यात व्हडले धुवेक जाय त्यो सोयरीक येताल्यो पूण एकलोय न्हवरो मानना ताका लागून म्हजी धाकटी धुव आंगार उरता आयज म्हजे व्हडले धुवेक पळोवंक 2 हुशार आनी सुंदर राजकुंवर आयल्यात दुसऱ्या राज्यांतल्यान यो यो बाय यो आयज म्हजे व्हडले धुवेक पळोवंक 2 हुशार आनी सुंदर राजकुंवर आयल्यात तांकां रातभर हांवें म्हज्या पालासीन दवरल्यात शिपाय दोनी राजकुंवराक बेगीन मैदानाचेर हाड राजकुंवर सांबा भितर येता प्रणाम महाराज प्रणाम गोट झाल्या प्रणाम महाराज प्रणाम हांव राजकुंवर सांबा राजकुंवर रामबा भितर येता प्रणाम महाराज प्रणाम हांव राजकुंवर रामबा अरे ओ सांबा तू जरा थांबा महाराज हांव राजकुंवर सांबा तुजे चलयेचो हात जिकोंक येयला तू हात जिखतलो आनी हांवें कितें पांय व्हरपाचो महाराज हांव तुगे चलयेचे काळी जिकोंक येयला अरे कोण कितें जिखत तें मागीर चोया पयले चलयेक विचारूं नाका विचारता आम तेज मोगा पासत कितें करपा तें विचारता बाय हे पळय 2 हुशार महाराज ताका मरना कास माताय उबोश माता मरना जाणटे मनीस महाराज ना महाराज तूं आनी इच्छा नाका चलये कळे कितें उलोवपा जाय तें चेवडाक आमी उलयताय तूं बरो ना तूं तुगे पालासी वच आनी मर न्ही महाराज दोगूय पळोवंक एकदम बरें दिसता इतले सुंदर कुंवर हांवें केन्नाच पळोवंक ना तेणे आमकां केदो चोयन काडले कोण जाणा अरे तेणे आपणा तोंडाचे लुगोड गायला आम तेक चोयलो ना तेणे आम केदो चोयले एक काम कर विचार जाले कुरी धुरी धुरी न्हू रे कुरी राजागे चेवडाक कुंवरी मुटाय राजांगे चेड्याक कुंवर मुटाय ती कुंवरी आम कुंवर कुंवरी तुमी आमकां केन्ना चोयले राती दोगूय तुमी आमचे पालासीन न्हिदोंक आयलेले तेन्ना हांवें तुमकां लिपोवन पळयलेले बरी आबूज मरे लिपोवन चोयले आपा लिपा हेटा काजा जात्री हांव ताका आपा लिपा हेटलो चोयल तुवें ताड कितू तो सारको साळोर येश बरे 15-16 वर्सां आसतले ताड्याचेर हांव तुका सांगता सारकें भुरगें 15-16 वर्सांचें आनी तूं जाणा रूप कितू आसता तें सुंदर रूप सारको चोंद्रीम ओ चोंद्रीम चोयच्याक हांव हाशेला तूं फकत आशे न्हू राव काजार हांव जातलो विचार ओ चोंद्रीम मुजून मात आमी कितें करपा तें विचार कुंवरी सांग कुंवऱ्या ती कुंवरी आहा मरे तूं कुंवर म्हणटा मरे होय रे दोग जाल्यार कुंवर एकला जाल्यार कुंवऱ्या अच्छा एक वचन बहुवचन हांवें कोणा दिलें ना वचन कुंवरी हुंय घालून दुरी तुज्या मोगा पासत आमी कितें करपाचें तुमी दोगूय एकामेका लागीं झगडात आनी जो कोण हारता ताची गोमटी कातरून म्हजे लागीं हाडून दियात झगडपाचे एकमुका गोमटी कातरुपाचे गोमटी उजी म्हाका 2 दीस जाले मरे मुगे भिंड फुल्ले अरे म्हाका उगडास पासून हांवें केदो ही तलवार भायर काडोची म्हाका उगडास नाय तलवार केदो भितोक आयलो ती अरे एकमुकाको झगडप एकमुका गोमटी कातरप देवा मुखार पाप पाप काय लागना कुंवरी ती राजागे चोडू आखो देश तेगेलो तेगे देशांत आमी आहाय म्हणून तेगे हुकूम मानता आमगे कायदो हुकूम मानना तें बोणकोणी उडयतले तर तूं मरो तयार राव तुगे गंवटी उडयता तूं सांगत ते भाशेन मुगे गोमटी न्हू मनशागे न्हू बांगड्यागे दिसत मरे चल मुखार हाडी गोमटी मातशें कचता
दाखली कानेत घेऊन येईल रे. भिरांतीन तुका येदळ तालवार कानेत ये जोद हुई साडोले. हांव जाणा चाललोलो तूं मुज गात घेतलोच तेका लागून राती आम दोगो एक रुमान न्हिदलोले. मोदयांनी रुटोन हांवें तुगे तलवार कातरून दवरली. आतां तूं तयार जाव मरोंक. तुगे आमीक मरे. आमीक बाबीक गेलो दोब्यांत. आमीक जायत मेळटले कोर आनी राज मेळपाना कितें आवयता रे हिडकिडो. तूं कितें समजलो तुज हुशार म्हणून म्हाकाय तुज दुबा पडलो. देखून राती मध्या राती हांव उठलो आनी उठोन मध्या राती तुगे तलवार कातोली. आतां कातोर बटाटे. तुम्ही दोगूय हुशार आसात देखून हांवें चिंतलां दोगांय लागीं काजार जावं. दोगांय लागीं काजारात मरे. ते कुंवरी तेशेच रे. ते 500 जाणांको पासून काजार जाता. वय रे पण आम दोगांय बाराबो काजार. बिना काम एडजस्ट कोचे. वय पण हांव पीस जाला तेगे ताड्याचे साडो रे भाशेन ताडो 15 वर्सां कुंवरी चोंद्रीम तोंड सारकें. केदो की तोंड चुईन जाला. फकत चोय काजार हांव जातलो. शिपाई. कोण पापाई. पापाय न्हय शिपाई. कोण वो वय भिरांकूड सारको शिपाय होच तो घुमटी कातत तो. शिपाई म्हज्या तोंडा फोडले लुगोट काड. हांव चोंद्रीम पळोवपाक आशिल्लो. वय रे सुसेगाद चोय. थाटको सोबीत चोडा चोय जाल्यार तूं पीस जातलो. सुसेगाद चोवपा जाय सोबीत चोडा म्हणटे. काय सांगो ना थाटको चोयलो मरे. पिसा जाता चोय. म्हज्या इश्टा म्हज्या इश्टा तूं चोंद्रीम चोवपासो दिता. वय खरेंच तो चोंद्रीम पूण हो चोंद्रीम रावंड चोंद्रीम न्हू. तो चांदी मामा केंकें चोंद्रीम. तुवें केन्ना सुनामी चोयला. ती कोणा माई. फाटल्या ओडोन चोय कोणा माहिती. अरे पिशा सोबीत चोडा सुसेगाद चोवपा जाय. चोय म्हाका कितको चोयत तो मोगान चोवपा जाय. तुज्या मोगा म्हजे कुंवरे पयसताना येयला तुजे सोबीत रूप पळोवपाक आनी हांव तुजो गुलाम. म्हज्या इश्टा ह्या चोंद्रीमाक गिराण लागला. हे हुंयचे बांयचे बिंदूल चोयला तेगे सगळे बनेटा चेप पळय. म्हजी माय आवय धांत चयल्या ती कडमेले. ही कुंवरी न्हू ही क्रिसमसा नेवरी. आवय तोंडांचेर ते सगळी बुराश. आमगे मिस्टेक जाली आसतली. ही कुंवरी माय आसतली. अरे सारकी ही म्हजी मती कितें येवना. हांव जाता विचार. अरे ओ अम्मा. अम्मा न्हू राणी मा. राणी मा तूं कुंवरीची माय. हांवूच ते कुंवरी. तूं कुंवरी इतल्या जाणट्या पोडार रावल्या घालूंक आमच्या जिवितार दुरी. म्हज्या इश्टा कितें हांव तुगे मोगाक लागून हांव सॅक्रिफीस कोत्ता. केसलो तूं मुगे इश्ट. वय तूं जाव तेको काजार. तूं जाव तेको काजार. आदेवस म्हजी इश्टा. सारके आगो मात्रुडा हांव तुजी पांय पडा. काजाराच्या फुलोला तुजी एक पांय होणा आहा एक पांय भायर आहा. हांव तुजी पांय पड गे मा. सायबा दुनिया वो तो चोंद्रीम वो तो मून जाल्यार कितें रे म्हजो हनीमून. म्हजी इश्टा म्हजी मोन नाय. उदक मनशाक चड गरजेचें. ल्हान व्हड आमी सोगोड जाणा तें पियोतूच आमी सोंसणीकायेन आमची उजवाडटा मोना. एकूच घोट आमी पियेत तर तान बागोयता एकाच खिणा. बारकायेन आमी चिंतीत उदक आमच्या भावार्थाची गुणां. देवान बेसांव घालून
सुखाचे आजमेन दिल्ले करून सांजू हांव मनशांक बावतीस दी उदक तांचेर घालून पोरजेक तो सांगो चोलात देवाचेर बावाट धरून तें आजमें तांगार पोट्टो सांज जाई मुनीस आसलोलो दारून उक्ते पोरणी सांगोक तुमकां काडीच मोज्जें दुखी जाता कायदो आपलो पाडूंक म्हणून ही गोरेजेन मिसाक वेता इगोजेन तूं भितर सोदतोच कोपलाक तुज्या आजमेंत लायता तें लायतोच उतरां मुडोंक नोको म्हूण तूं लोकांक दाखोवन दिता कोपलार गुरीस काडटोच म्हणटा जेजू तूं आमकां मेव दुसरे सांगता सोयतान आमचेर आसा जाल्यार पो बुजाचेर आजमेत लायताना म्हणटा कूड आमची कोरनी तो क्रिस्तांव धर्मान जावन आसा आजमेत आमच्या देवाचें भो गोराब्यान भुरगो जोल्मोतोच बावतीस दिवंकी गोरेजेन वेलो धर्माच्यो सगल्यो वस्तू करून आजमेतान बेजार केलो एक पिडेस दुयेंसान कश्ट उतालो आजमेत पियोतोच तो बरो जालो आजमेताक कितले बळ पोयात मेल्ल्याक आजमेतान संस्कार दिलो मोज्या हातान आसा बाटली उदक हातून भितर हे पळय दुसरे बाटलेन नाजमेत आसा उगडास दोर उदकाक ह्या वास मात्तलो वर्सान बाटली ही उगडी तर पूण आजमेताक वास येवचो ना पळयात आजमेताचो पाहूर आजमेत पियोतोच देंवचार पयस जाता बावाट तुजो गुड्डो